सेगीत पडपी गोग्याच्या पावसाक लागून सांखळे विर्डी रस्त्याची दडा कोसळपाक लागल्या. देखून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला. रस्त्याच्या दडेर धोकादायक अवस्थेंत आशिल्ली ओकेशियाची झाडां उमटून पडटकीच झाडां बरोबर दडेची माती कोसळ्ळा. ह्या प्रकाराची म्हायती मेळटकीच सांखळे पालिकेन प्रतिबंधात्मक उपाय हातांत घेतला. उपजिल्लोधिकाऱ्यान परवानगी दिल्या उपरांत पालिकेन धोकादायक झाडां बोडकी केल्या. तारखेर लेट नायट विड्डे सांखळे रोडाक झाडां कोसळ्ळी ही मेसेज सगळ्यांक पावली. हांव सांखळे आनी सरावंडींग लोकांक गोंयभरच्या लोकांक जे लोक हे रोडांसून ट्रॅवल करतात तांकां अलर्ट करूंक सोदता की विड्डे आनी सांखळे हेज्या मदीं मायनींग पीट आसा, मायनींग रोड लागता, थंय ही धडा कोसळ्ळेली आसा. तेन्ना तुमी जे ट्रॅवलिंग करता तें मातशें सांबाळून करचें, स्लो करचें. दुसरो विशय, एट प्रेजेंट आमी थंय लोकल ऑथॉरिटीज लायक PWD आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां कन्सर्न करून ते सोल्युशन काडपाचे प्रयत्न चालू आसा. म्युनिसिपालिटी हॅज टेकन अ टॉप इनिशिएटीव बाय कटींग द ट्रीज. जे धडेचेर झाडां आसा, जी झाडांच्या लोडाक लागून ही धडा कोसळटा आनी रोड घेवन वता, ती झाडां मारपाचो काम कालच्यान आमी चालू केलां. हांव थँक करतां, देव बरें करूं म्हणटा आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक. तांच्यांनी आमकां ऑन टॉप प्रायोरिटी हें सिच्युएशन हँडल करपाक लागून जें कितें तुमकां स्टेप घेवंक जाय तेजेर प्रायोरिटीन घेवचें अशें ऑर्डर्स